फेमस ओके. सो ते आधी आम्ही भुरगेपणान ते ते केमिकल गॅस मला फुडें मागीर शेतांनी शेतां करपाक गांवांत आसताले ते शेतान मागीर फुडें मागीर आमी गणपती फुडें गेल्यार स्पॉटाक पावता. लास्टली कंप्लेन केली व्हिडिओ काडलो ह्या वॉर्डर एक्शन काय आमकां ह्या वॉर्ड गणपती गाडीन बुडोवंक पडटा. कंप्लेन मातशी लेट जालें. लेट जाता चवथी पयलीं जाला कंप्लेन जाला. माझा 8 दीस पयलीं कंप्लेन केला चवथी पयलीं. ह्या वर्सा आमकां गणपती आमचा गाडीन बुडोवंक पडलो. इतकी वर्सां बुडयता पण ह्या वर्सा कंप्लेन दिवनूय आमकां गाडीन गणपती येवंक पडलो. केमिकल खंय सोडटा ते पळय फाटल्यान पळोवंक गावता तुमकां पळय. भाऊ हे राव मला मस्ती के पास आता है जरा मुर्गी का वो पखना खना फेंकते ते पत्र बंद झालं. आणि प्लस सगळ्या स्लॅबाचे सगळे हांगा उडयतात. व्हळ डब्ल्यूआयडी केमिकल आता पावस पडला न्हू ऑन गेला आसता केमिकल म्हटल्यार तो आतां आमच्या फुड्यान काय सोडचो ना न्हू. आतां हें इतलें सोडटा म्हणजे केमिकल लिचींग जालेंच न्हू. हेका तो कोणाचो हें आसा. एक म्हाका सांग आतां जर सपोज आमी एक स्क्रॅप यार्ड घालता जाल्यार तेका कोणाचें परमिशन जाय. लोकल बॉडीचे परमिशन जाय. हां सो लोकल बॉडीचे तांकां परमिशन ना. हांगा पळय हेल्थाचो रिपोर्ट आसा. ओके हांगा हेल्थान रिपोर्ट हें केला 20 तारखेर. तेंच्यान क्लियर कट बरयला अबाव नेम पर्सन कुड नॉट प्रोड्यूस एनी वॅलिड डॉक्युमेंट इश्यूड बाय द एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी टू कंटिन्यू रनिंग द बिझनस. ओके आणि सगळे तेंच्यांनी कितें कितें घातला पळय लेबरर्स वर्किंग एट स्क्रॅप यार्ड रिजायडिंग नियर द स्क्रॅप यार्ड एंड नो सेप्टिक टँक सोक पीट हॅज बीन मेड अवेलेबल फॉर द लेबरर्स. इट वॉज लोड फ्रॉम द ओनर द लेबरर्स गोईंग ओपन अँड आन्सर द नेचर्स कॉल द स्क्रॅप यार्ड. ओके हर्ट्स आसा तें बरयला. स्क्रॅप यार्ड पोटेन्शियली ब्रिडींग सायट आसा. प्लास्टीक वॉटर फाउंड विदाउट कवर. सो हें सगळें आसा पळय. आतां नो बर्निंग ऑफ वेस्ट एट टायम ऑफ इन्स्पेक्शन तेन्ना नासलें पूण हांगा पळय ते कशें दिसता ते अर्बन हेल्थाचो. ओके सो तेंच्यांनी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. सो हें इतलें जर जाता आतां तुमी एज अ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तुमचो प्रोएक्टीव आतां जेन्ना आमी ट्वीट करता आमी जेन्ना फोटो घालता तेन्ना तुमी मॉनिटर करिना बाबा कोण कितें घालता आनी तुमकां टॅग करता ते. आनी हे सगळे ही न्हंय आतां हें जें कितें व्हाळ आहा पळय नाली स्ट्रीम आहा ही बाबा स्प्रींग वाचोवपाक जाय. पोल्युशन आमी कंट्रोल करपाक जाय. तुमचें नांवूच डिपार्टमेंटाचें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो आमी कंट्रोल करपाचें काय तुमी कंट्रोल करपाचें. फॅसिलिटी ते न्हू हे आयचो विशय न्हू. हे एज व्हडले एका रातीन येवंक ना. तुमकां हें दिसोकूच ना आतां हें पोल्युशन जाता तें वाटोवपाक जाय म्हणून. म्हणजे तुमी न्हिदो ना ऑफिसान कोण तरी दुसरो कंप्लेन करतलो आनी तुमी एक करतले. तशें न्हू पूण हें आमकां तें पयलीं लागतलें आमकां पयलीं पळोवचें पडटा तेंचें कितें लागतालें एक्टिविटीज लागना. हें पोल्युशन तुका दिसता काय ना. हांगा तुका विचारता हें पोल्युशन दिसता काय ना. ते जळयला ते दिसता काय ना तुका. डॉमेस्टीक कितें करता ते डॉमेस्टीक न्हू हें पोल्युशन तुका आतां ह्या न्हय ह्या स्प्रिंगांक हें पोल्युशन दिसता काय ना तुका. पोल्युशन जाला काय ना इतलेंच सांग. आमकां सॅम्पल घेवचें पडटा. सॅम्पल ह्या तुका सॅम्पल घेवपाक जाय. ह्या तूं कळना कितें आहा तें ना तें सॅम्पल सांगा तुका. हें तुका दिसता काय ना. आतां हांगा कचरो आहा काय ना स्क्रॅपाचो सगळे बाटल्यो बिटल्यो आहा काय ना. हांगा सगळो रबर हें तें सगळें आहा काय ना. हे पोल्यूट करतले काय ना. हांगा थर्मोकॉल आहा काय ना. हो पोल्यूट करतलो काय ना. तुज्या हितून सांग म्हाका हे पोल्यूट करतले काय ना ते. सॅम्पलाची गजाल सांगू नाका म्हाका. तूं म्हाका सॅम्पलाचे फुडलें सांगता पूण हे गजाली जे हांगा उडयला हे व्हॅलीड आसा. हे उडोवपाक हे आसा मेळना. सो हे पोल्युटींग आहा काय ना. ना ना म्हाका एक सांग ना म्हाका इतलेंच सांग तुज्या नॉलेजीन तूं कितें शिकला आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कामाक आहा जाल्यार हे थर्मोकॉल हे बाटल्यो हे रबर हे जे आहा ना पूण हे गजाली पोल्युटींग कितें ना. हे गजाली पोल्युटींग कितें ना.
पॉल्युटिंग ते म्हणल्यार हा तेंका ते पॉल्युटिंग न्हू पूण ते अशें तेंका दवरूंक हा मेळना सो दीस मिन्स specific area तेंका आसा आसा सो हे जर आयज पॉल्युटिंग गजाली जर हांगा आसा दॅट मिन्स ऑटोमॅटीक जे उदक आमचे ते पॉल्यूट जाले की ना येस ऑर नो पॉल्यूट म्हणजे आमकां ते सॅम्पल घेतले आता म्हाका हेका सॅम्पल घेवपाक जाय तुका हेका सॅम्पल घेवपाक जाय तू सॅम्पल घेच रे सॅम्पल घेत नो प्रॉब्लम पूण हे म्हाका सांग हांगा तुका आतां हे चिंतपाक जाय हे कितें आहा तें तेका अशें डंपिंग करूंक मेळना वो आप बात मत आपसे बात नहीं कर रहे हम उधर से पूरा हे पळय हे आता तुम्ही आख्खे लँड आता जी आसा जमीन आता जमनीचेर असो कचरो उडोवपाक भायर उडोवपाक हे आसा अलाउड आहा अलाउड ना तेंका प्रॉपर शेड आसता आसपाक शेडीनूच तेंच्यांनी फेंकते नहीं सब उठाई के डाल इसको दे दो बात करो नानी से हे आता हांगा उदकात एक आता हे बाटल्यो कसल्यो कितें केमिकल कोणाक देवाक खबर हे पळय या फोन फोटो घेना सगळे हे पळय हे कितें हेका तुका आनी पोल्युशन दाखोवपाक जाय आनी चिंतपाक जाय आनी सॅम्पल घेवपाक जाय हे गजालीक आनी सॅम्पल घेवपाचें उरला म्युन्सिपालिटीचो कोण हांगा आं हें कितें तुजें नांव कितें आमोन भट तुमी कितें म्हणून आसता जे ओके हेका परमिशन आहा हे स्ट्रक्चराक आं सो आतां हे कितलीं वर्सां जालीं हे स्ट्रक्चर हांगा पण हांवें म्हाजें कितें आहा तें हांवें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां कितें इन्स्पेक्शन करून फुडें कितें कारवाय केल्या आमी लास्ट वीक इन्स्पेक्शन केलां हा. आनी आतां ते नोटीस तांकां जातली हां सो इतलीं वर्सां जेन्ना हांगा हें स्थायीक आसा हेजें व्हडलें हें जाता बींग अ इंजिनियर तुका हें दिसता काय ना नाल्यार तुमच्या म्युन्सिपालिटीक हो येदो व्हडलो स्ट्रक्चर जाला तो दिसलो काय ना जाल्यार इतले तुमी ओगी कित्याक रावले हे आमची आतां न्हंय पाड करून आमकां ते चिखलाचे हेंच्या घाणीच्या हेंच्या हागा हागता मुत्ता तेचें उदक आमकां सकयल गणपती आमकां पावचें पडलें लास्ट 2 वर्सां तुमचोच हांगा MLA आसा तुमचीच हांगा हें आसा म्युन्सिपालिटी आसा सरकार नितळ गोंय करताले स्वच्छ भारत हो स्वच्छ भारत हे नितळ गोंय ही म्युन्सिपालिटी विकली हेंकां भायल्या लोकांक हे कितें हे जो व्हडलो स्ट्रक्चर कसो जालो म्युन्सिपालिटी अजून मेरेन कित्याक उगी आहा हे जो व्हडलो स्ट्रक्चर जायसर तुमकां दिसोंक ना म्हणजे आमी कोण तरी जागृत लोक येतले ते कंप्लेन करतले आनी तुमी जागे जातले मागीर आनी जागे जायना बेश्टे नांवान कंप्लेनी काडटा आनी स्ट्रक्चर कशें दवरतले तुमी आमचो कितें प्रोसिजर आमी करता इतले दीस कित्याक तुमी हें करूं ना तर गेल्या विकान हांवें इन्स्पेक्शन गेल्या विकाची गजाल हे 3 वर्सां कितलीं वर्सां 10-20 वर्सां देवाक खबर कितलीं वर्सां आहा ते तेंच्यांनी लास्ट टायमूय तुमकां कंप्लेन केल्ली की आमकां उदक बाद जाता आनी चवथी गणपती बुडोवंक मेळना म्हणून तेन्नाय तुमी कांय एक्शन घेवंक ना आतां कितें तुका इन्स्पेक्शनान कितें मेळ्ळें हितून सांग म्हाका हे आहा ते सगळें इलिगल आसा सगळें हांवें हें केलां रिकॉर्ड केला आनी तेका नोटीस फावल जातली सगळें इल्लीगल आहे तो ओनर कोण हा कोण कोण नांवां सांग कोण कोण ती नांवां सांग हो आसा मरे भितर मोहम्मद खालीफ म्हणून खालीद शाहीद मोहम्मद खालीफाचे आतां ह्या मोहम्मद खालीफाक हांगा जर परमिशन ना काय ना इतली हांगा आतां लोक रावतात हांगा आतां तुमी जाणा स्क्रॅप यार्डान गोंयच्या सगळी कडेन बांगलादेशी मेळात आहा वाळपय मेळा बांगलादेशी आनीक खंय खंय बांगलादेशी मेळा आनी कनेक्टेड वीथ स्क्रॅप यार्ड आतां ही जर हांगा ही लोक रावता हेंचें तुमी व्हेरिफिकेशन केलां म्युन्सिपालिटीन बिंग अ म्युन्सिपालिटी हांगा तेंचें व्हेरिफिकेशन जालां हांगा कोण लोक रावता कित्याक रावता ते थंयसरूय हट्स घालून लोक रावता थंयसर तुमी इन्स्पेक्शन करतात आमी व्हिडिओ काडलेलो आमी सांगलेले 8-2 आमी सांगता हांगा नाका नाका ते लोक येवन रावतात म्हणून अनआयडेंटिफायड लोक हे आतां लोक फाल्यां जर रेप करून गेले बॉम्ब घालून गेले गोंयचेर जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल हेंचें आयडेंटिफिकेशन खंय आहा काय ते न्ही जोशुआचे वोटर कोण ते आमकां सांगा बाबा ते जोशुआन तांकां कार्डां दिला काय तेच्या बापायन दिला ती कार्डां दिल्यार आमकां कळपाक जाय कोण हांगा कार्डां दिला तांकां जाल्यार नाल्यार तेंच्या कडेन आधार कार्ड आहा ती तुमी चॅक करपाक जाय अजून मेरेन तुमी कित्याक रावला आतां तुका आमी कंप्लेन करून आतां चवथीच्या पयलीं कंप्लेन जाला हेंचें जाला व्हेरिफिकेशन इतले गोंयान आयज क्रायम जाता कितें जाता हेचेर कोण कंट्रोल दवरतलो
कितल्या दिसान डॉक्युमेंट हे कर म्हणून सांगला प्रोड्यूस कर म्हणून सांगला हां आनी आतां 15 days जर दिवंक ना मागीर कितें करतले तुमी फुडें हां दोनूय पळोवया आतां हे लोकांक हांव सांगपाक सोदतां हांगा हे पळय हांगा हे डायरेक्ट तेंच्यांनी हांगा सगळे आमच्या उदकान सोडटात न्हंयन सोडटात आनी होच बीजेपीचो हो जो नितळ गोंय स्वच्छ भारताचे जे गजाली सीएम थंय बसोन करतात कॅबिनान आनी तेजी जी डिपार्टमेंटां आनी तेंचे जे म्युन्सिपालिटी जे आपल्या कंट्रोलान ना म्हणटात ते अक्षरशः न्हिदल्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हो फक्त कंट्रोल करता हे मायग्रंट जे इलिगॅलिटी करता पळय ते तांकां ह्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंट्रोल करता आनी सेकंड ती म्युन्सिपालिटी तर बीग गई हे कोणाक सांगपाची गरज ना ही कोणाच्या हातीन पडले आनी कोण ती चलयता हे सगळ्या लोकांक खबर आहा हे पोल्युशन इतले जाताना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑफिसर्स आनी तेजे डिपार्टमेंट आनी तेजो मिनिस्टर हो सगळे ओगी आहा लोकांनी कंप्लेंट घालचे पडटा गोंयान आयज कितलीशीच स्क्रॅप यार्ड आहा जेचेर एक्शन घेयना आनी सगळे ब्रिडींग ग्राउंड फॉर रोहिंग्याज आसा फाल्यां हांगा टेररिस्ट येतले आनी कोण येतले आनी हेका रिस्पॉन्सिबल हे ऑफिसर आहात कित्याक हे ऑफिसर आपली ड्युटी सारकी करिना हेंकां जागोवचें पडटा हे जे व्हडले स्क्रॅप यार्ड जर दिसना न्हू ऑफिसरांक जाल्यार तुमी कामां सोडून घरा बसा यू आर नॉट फीट टू टेक सॅलरी आमचे टॅक्स पेयर आमी घाम गळयता ते पयशान तुमी सॅलरी घेतात आनी ही पाट घालतात गोंयची तुमी फक्त ऑफिसान बसोन कॅबिनान थंय खुर्च्यो तापोवपाचे इतलें काम तुमी बरें करतात गोंयची पाट घालून दवरल्या सॅलरी घेवन बोनस घेवन आनी इन्क्रिमेंट घेवन 7 पे मेळटा मरे तुमकां हे चलयतात तुमी गोंयची आमचे पाट घालपाक हेंका विचार आपके पास कार्ड है हाँ है हाँ कौन सा कार्ड है आधार कार्ड है हाँ और ये पुलिस कार्ड है हाँ। सब है हाँ दिखाओ वोटिंग कार्ड है वोटिंग कार्ड है ऐकले ऐक वोटिंग कार्ड है हम लोग का जितना नहीं हुआ सर हम लोग का 40 साल हो गया हाँ 40 साल इधर ही है इधर ही है हम लोग। हाँ आता यांच्या तोंडान तुम्ही ऐकाय 40 वर्सां हांगा इल्लिगली रावतात 40 वर्सां म्हटल्यार जोशुआचो बापूय आसतलो त्याच्या पयलींच्यान म्हाका दिसता आनी म्युन्सिपालिटी न्हिदोन हा म्युन्सिपालिटी सुशागाद हा हे गोंयची आयज आमचे जे हे गजाली सांगतात व्हडले व्हडले गजाली सांगतात नॅशनलिझम कॉन्स्टिट्यूशन कायदे हे ते कायदे हे कायदे करतात कायदे हाडटात आनी हांगा आमकां फोंडान घालतात अशें ब्रिडींग ग्राउंड हेंच्यांनी केल्ले हेंची तोंडात पळया हे फाल्यां कसलो क्रायम करून आनी कितें करून वयतले कोणाकूच खबर ना ही आमची गोंयची परिस्थिती आनी लोकांकूय जागे जावपाक जाय हे येदे व्हडले साम्राज्य हेंच्यांनी केला करोडांचे साम्राज्य केला पळय हे साम्राज्याक हे सपोर्ट कोण करता हीच बीजेपी ही हिंदुत्वाची गजाली करता हीच बीजेपी तांकां सपोर्ट करतात हेच आमदार हेच कावन्सिलर तांकां सपोर्ट करतात आनी हे ऑफिसर तांकां सपोर्ट करतात जे ऑफिसर न्हिदोन आसात ज्यांची ड्युटी आसा हांगा एक्शन घेवपाची ते ऑफिसर हांगा काम करिना हांव ह्या ऑफिसरांच्या घरांतल्या फॅमिली मेंबरांक सांगपाक सोदता तुमी तुमचो घोव आसा कोण बापूय आसा कोणाला तांकां सांगा गोंयांक लागून काम करा म्हणून ते बेश्टे वचून खुर्च्यो तापोव नाका म्हणून कित्याक आयज आमकां ह्या ऑफिसरांक लागून आयज आमची पाड पडले हे ऑफिसर आयज घरांत न्हिदोन आसात हेंकां प्रोटेक्ट करतात म्हणून आयज गोंयची पाड पडले हे मिनिस्टरूच सोंपयता अशें न्हय ऑफिसरूय आयज गोंय सोंपयतात दाखयत तुमकां यो सैर करया फुडें कितें आहा तें माय मेडिकल आ रहा है हे उलपयतात वायर माय मेडिकल ये पे वॉकचा बायोमेडिकल हे पळय बायोमेडिकल वेस्ट हांगा आहा पळय ही वखदां हांगा बायोमेडिकल सगळे जे आहा पळय ते हांगा आसपाक जाय फोटो मार हेचो नोट डावन कर ही पळय वखदां सगळी भितर वखदां आहा फाटल्यान ओनर खंय हांगल्लो ओनराक इन्फॉर्म करूंक ना
उनके कहा तो खोया तो विचार मतलब ओनर किधर है इसका? अभी गया है पंजी आ रहा है। आप कौन है उनका? मेरा लड़का है। आपका लड़का है? नाम क्या उसका? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। कितने कितने टाइम से चल रहा है ये? हम लोग है 40 साल से सर। या ये 40 साल से हाँ, ऐसे ही यही चल रहा धंधा, है? हम लोग का कंपनी का धंधा आ रहा, माल जा रहा। हाँ हाल रहा है, जा रहा है। परमिशन वगैरह कुछ लिया है? हम नहीं रहने दो आपका लड़के वो को। कहाँ से लाते हो पूरा कचरा? ये कचरा नहीं है, कंपनी का सेंटूर है, ये डल है, इनोकियम का है। हाँ, कंपनी का जो बेचते हैं वो लाते हाँ हो? वो देते हैं। इसमें क्या रहता है, वो लाइट 5 दिन का बेच देते हैं हम लोग। पूरा गोवा का लाते हो या इधर कहीं? नहीं इधर है, वो उधर है, वेरना में? बरौनी, देवना, उधर। मतलब पूरा गोवा का लाते हो? हाँ सब जगह का बहुत आदमी लाते हैं, इसी छोड़ी है। और बाद में आप क्या करते हो? ये करके साफ करके बंडल मार के दे देते हैं हम लोग। किसको देते हो? आता है कोई बंदे का। डे टू डे येणार आहे माझ्याकडे ड्रोन फुटेज दाल तुका दाखयता 3 महिन्याची 5 महिन्या पयलीची ड्रोन फुटेज लागला तुका ड्रोन फुटेज लागला तुका जाल्या हा माझ्याकडे व्हिडिओ प्लस फोटो ड्रोना वयल्यान काढले पण स्क्रॅप यार्डाक परमिशन दिवपाक सध्या म्युन्सिपाल्टीन दिल्ले ना आणि स्क्रॅप यार्डाक म्युन्सिपाल्टी परमिशन थंय दिवपाक शकना विदाउट अप्रुवल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट भितर प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट हा एनजीटीची क्लियर कट ऑर्डर आसा तू खबर आहा काय ना एनजीटीची ऑर्डर हा आसा तुमच्या म्युन्सिपाल्टी कडेन पावला एनजीटीची ऑर्डर आसा ही 40 वर्सां जाली ती म्हणटा हांगा आसा जाल्यार तुमच्या नजरेन कोणे हाडूंक ना नाल्यार तुमकां दिसोंक ना तेंची वोटिंग कार्डां कशी जाली हांगा हायट जाली न्हय ह्या झोपडपट्ट्यान तेंची तुम्ही वोटिंग कार्डां केल्यात आनी तांकां येदे व्हडलें साम्राज्य येदे व्हडली इस्टेट तांकां युबी करपाक दिल्यात आनी ती सुद्दां आमच्या हांगा लोकल प्रॉपर्टीचेर आनी हांगा सगळे थंयचे एका हेच्या कुशीक व्हाळा कुशीक आतां मोहम्मद खालीफ काय कोण आहा तेंची फाल्यां आनीक कोण खालीफ येतलो आनी कोण येतले आतां खंयचो कोण कितें चॅक केला तो बाबा बांगलादेशाच्यान येयला इंडियेचो तो आनी खंयच्या स्टेटीचो खंयचो कितें कोणाक खबर आहा फाल्यां रेप आमच्या भुरग्यांचेर जाता मर्डर आमच्या भुरग्यांचेर जातात खून आमच्या आवय बापायचेर जातात आनी तुमी हें सगळें टॉलरेट करतात एज अ ऑफिसर तुमची ड्युटी आसपाक जाय प्रोएक्टीव आसपाक जाय पगार घेवंक जायना काडले काडू कामा वयले म्हणून अशें सुशागत बसून फाल्यां तुमच्याच भुरग्यांचेर रेप जातलो तेन्ना बोव मारतले हे पळय काय लीक जाला हे पळय कळ्ळें लिचिंग जाता हे सगळें प्लास्टिकाचें हे सगळें कशें ते कॉम्प्रेस केल्या उपरांत लीक जाता हांगा वासान रावपाक सुद्दां जायना हे पळय हे दाखय ते दाखय कशें उदक लीक जालें सगळें कॅमिकलाचें हे दे व्हडलें कशें चलोवपाक दिता हें खबर ना यहाँ का ओनर कौन है? हाँ आप कौन हो? आप ये है ओनर तुमका परमिशन आ रहे अप्लाय करून आम्ही 2 लाख भरत आहे हाँ परमिशन ना परमिशन ना मग हे व्हडले कशें रन जाता विचारा तुम्ही ताका विचारा जे यो फुडें यो
आमची ड्युटी न्हय विचारपाची हांवें तेसो तेका कितें आदेश करून हें केलें. हा मागीर आमकां कित्याक इंटिमेट करूंक ना आमी कंप्लेनंट आसले मरे हय आमकां कित्याक सांगूंक ना तुमचे एका लेटराचेर तुमी केल्ले पळय MLAन केल्ले पळय त्या हेजेर हांवें इन्स्पेक्शन केलें तुमचे पण लेटर तेचेरूय आमकां इन्स्पेक्शनाचे येवंक ना कित्याक पोल्युशन बोर्डाचे येयले तुमचे येवंक ना मग तुम्ही कितें इन्स्पेक्शन केलें आमकां कित्याक तुमकां कॉपी हे intimate करता करूंक ना? कॉपी हे करता आता सांगले ते न्हू तुम्ही इन्स्पेक्शन करताना आमकां आपोवपाक तेंच्यांनी कशें आमकां आपयले तुम्ही कित्याक आपोवंक ना हेचो मिनींग म्युन्सिपालिटी खंय ना खंय तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता ते कितलो टाइम जालो हें चालू आहा तुजें कितली वर्सां जाली झाली 40 वर्ष तरी 40 वर्सां तू चलयता विदाउट परमिशन 40 वर्सां तू तुजे नेटिव्ह खंयचो गांव खंयचो आमच्या हांगात बस प्लेस हांगात आणि त्याच्या पयलीं त्याच्या पयलीं डॅडी जे आहा ते आमच्या हांगात युपीच्यान तुमी हांगा येयले गोंयांत आमी हांगात आमची तू जालो रे जालो तर बरें हा गोंयांत जर जाला तू न्हू मागीर आय आमी गोंयान जाले जाल्यार गोंयकार जावन गोंयकार जालो हे पाड घालता तू गोंयकार हे कितें केला तर हे कोणे केला ते लिचिंग कोण करता पाड घालूंक नाल कितें केला हे बरें केला हे गोंयचे कल्याण केला आमचे स्क्रॅप हांगा आसून फुडसून सुद्दां येता तेच रे खंयचेय न्हू येव रे तू हांगा पाड घातले न्हू आमची न्हंयची सर फुडसून मिडसून येता सगळे ते कोलवाळ्याच्या हे आमकां सांगू नाका आमी तुझे इन्स्पेक्शन करपाक येयला तूंय करता मरे तूंय रिस्पॉन्सिबल आहा तुम्ही तशें तुमकां आसा. स्वता आयक First तुम्ही starting point आमी था. स्वताक तुमकां गोंयकार म्हण नाका तुम्ही आनी आमी गोंयकार न्हू गोंयकार न्हूच कित्याक असले पाड घालपाक तुम्ही एक्सप्लॉइट करपाक येयला हांगा पळय काय पाड करून यो मरे यो दाखयता यो यो पळयला आमी. यो 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 पाड घालूंक ना यो आमी दाखयता करूंक ना यो सगळे ते. यो रे दाखयता पाड घालूंक नाले यो दाखयता मरे पाड घालूंक नाले ते फुडें सुद्दां आसा ते गजाल नाका तुझे सांग तू ते लोकांचे ते लोकांचे आमी पळयतले आमी ते लोकांचे आमी पळयतले ते टेन्शन तू घेवं नाका तुझे सांग तू आमी वाडान अशें काय घालपाक वचना आमकांय अरे कितें गोळा नाट्य कितें केलं तर ते आमी ना हे आमचे ते सेपरेट आसा हे सेपरेट आसा अरे कितें हे तुझे सगळे लीज जावन खंय वयतले रे पावसान पळय लीक जाना हे पॅड बॉटल हे प्लास्टीक उदक आसता भितर अरे बाबा तुझो थंय वास कसो पडला तो पळय ते उदक लीक जावन जावन ते उबाऱ्या उदकाचो वास येता हे तुझे व्हांवून हे डाऊन स्ट्रीम हांगा देवती आसा वयल्यान उदक व्हांवून वयतले ते खंय वयतले आता हे पावसाचेच उदक वयता न्हू आनी खंय उदक सोडटा आमी कितें पावसाचें उदक वयता आमी हांगा उदक तुझे आता कसलो ह्या म्हाका सांग तुझे जे सेग्रिगेशन आहा पळय कितें हांगा हाडटाय कितें सेग्रिगेशन सगळ्यात इम्पॉर्टंट एनजीटीची ऑर्डर कितें आहा ती जाणा तूं ते खबर आसा सगळे खबर आसतना हांगा तुम्ही पाड घालतात कित्याक करोडांचो हांगा धंदो करतात तुम्ही कितले आतां चित्ता तुमचे नसता ते कितले सांगता कितें नासता कायदो कित्याक केला तुम्ही गोंयांत धोक मारपाक गेल्यात हांगा पाड घालपाक आमची हय आमच्यो न्हंयो पाड घालपाक हांगा वोटिंग कार्ड करपाक आनी गोंयकार म्हणपाक म्हापशाची पाड घातल्यात पयलीं म्हापशेकारांनी तुमकां भाव 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 करून दवरल्यात मरे म्हणून पाड घातल्यात आनी पाड दिल्यात सगळीं म्हणून पाड पडले गणपतीचो चिकन गेल्या पूण शेकार लायना थंय ही पाड पडले आनी तुमकां फरक पडा गणपतीचो की तुमी गणपती पुजिना ते चिखलाचे घाणीन गणपती पडोवचो आमकां तुमच्या केमिकलान बोचो पडले आमकां गणपती कितली वर्सां आतां बुडयतात हिंदुत्वाच्यान रिलीजनान सांगता नोटीस काढा तुम्ही फॉर इन्स्पेक्शन जावन नोटीस रेडी नोटीस आता माफ करता एक्चुअली तुमकां आमकां तुमचे लेटर लेटर मेळ्ळें तेजेर आमी इन्स्पेक्शन केलें तेचे आसा दोनूय आसा इंजेक्शन येवंक ना इंटिमेट करूंक ना आमकां एमएलएकूय करूंक ना तेकाय करूंक ना तेंचे जीएसबी हेंच्यांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान काय केलें आमकां एक वीक पयलीं केलें हाडून हाडून दे म्हाका केन्ना जातली ती तुका माफ करता धाड धाड कित्याक हांवें कंप्लेंट दिले चवथे पयलीं दिल्ली अजून पासून कित्याक काय तुमचे आनी हो स्ट्रक्चर लिगल आहा तेजो स्ट्रक्चर घेतलो ना स्ट्रक्चर लिगल आहा घेतला ते बरें आहा सगळो स्ट्रक्चर हो सगळो फुल बंगलो घातला टेप बीन घेवन मेजले सगळे मेजला सगळे
फुल रिपोर्ट जाला तेका आणि आमकांय धाड MLA ची कंप्लेंट कॉपी आहा धाडटा. आणि आम्ही जर सॅटिस्फाईड ना न्हू आमकां परते मागतले पयलींच सांगता हे दे व्हडले बॉम्बे हांगा इल्लो आमी दिवचे नाचे आमच्या कुस्ताचेर हे दाखय उदक दाखय कशें बाटलें कसले लेवलाचें उदक येता ते पळय डिटेल सांगा. आम्ही आमचे रोहन सालगांवकर आमचो म्हापसा कोऑर्डिनेटर आहा तेणी आमी जेन्ना ह्या इन्स्पेक्शनाचेर जेन्ना एक इश्यू जालो की चवथी कडेन थंयसर गणपती बुडोवपाक सकयल लोकांक प्रॉब्लम जातालो म्हटल्यार हे जे घाणीचे उदक सकयल पावता ते घाणीच्याच उदकान सकयल हे हांगा कुचेली स्प्रिंग आसा फेमस ते स्प्रिंगीन वयता स्प्रिंगीच्यान ती सकयल तळ्यान वयता हेतून वयता शेतांनी वयता थंय गणपती बुडयतात सो तेका लागून आमी एकठांय जाले आमी कंप्लेंट केली चवथी पयली कंप्लेंट केली मागीर आमी विरेश आमचो MLA आसा विरेश बोरकर त्याच्या नांवान कंप्लेंट केली की हांगा इल्लीगल स्क्रॅप यार्डां आसा आनी ती हांगा सगळें पोल्युशन करता म्हणून सो चवथी पयली कंप्लेंट जाल्ली मागीर म्युन्सिपाल्टीन एक इन्स्पेक्शन केलें म्युन्सिपाल्टीन इन्स्पेक्शन केलें तें आमकां तेंच्यांनी कळोवंक ना हांगा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेल्थ म्हापसा हेल्थान हेल्थ ऑफिसरान हांगा हे केले इन्स्पेक्शन केले ते आमकां तेणी कळोवंक ना दोगांचे आतां एकट्याचो रिपोर्ट आमच्या कडेन मेळ्ळा आतां जो हेल्थ रिपोर्ट मेळ्ळा भितर क्लियर तेंच्यांनी बरयला की The above named person could not produce any valid document issued by the appropriate authority to continue running the business. त्याचे नाव असा मोहम्मद खालिफ हो मनीस चलयता जेन्ना आमी आतां विचारले सांगता ते 40 वर्सां तांकां जाले हांगा आयज गोवा पोल्युशन बोर्डाचो ऑफिसर हांगा आसा म्युन्सिपालिटी हांगा येयल्लो आसा आयज इन्स्पेक्शन आसले गोवा पोल्युशन बोर्डाचे तेंच्यांनी बेच्या लेटराचेर आमकां हांगा नोटीस धाडली की इन्स्पेक्शन आसा तुमी येवचे म्हणून सो आमी आयज हांगा येयला हांगा जर पळयता हांगा एकूच म्हाका 2-3 स्क्रॅप यार्ड आसा सो भितर सगळ्या तरेचो तेंच्यांनी वेस्ट घातल्या भितर बायोमेडिकल वेस्ट सुद्दां आसा आनी तेका तेकोनूच आमची हांगा स्प्रिंग आहा सो हे इलिगल स्ट्रक्चर जर तेंच्या विचारले जाल्यार ते डायरेक्ट आमच्या कडेन परमिशन ना म्हणून आनी परमिशन आसपाकूच शकना कित्याक NGTची ऑर्डर NGTच्या ऑर्डरी प्रमाणे हांगा तुका परमिशन मेळपाक तशी इजी ना तुका परते प्लास्टीक एंड वेस्ट मॅनेजमेंटा तेचेय परमिशन घेवचें पडटा अशी डिफरंट परमिशन आसा परमिशन तुका हांगा मेळपाक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आसा तर तो हांगालो जो कोण ओनर आहा पळय तो म्हणटा आपलो एक कुडाक एक प्लांट आसा म्हणटा स्क्रॅप यार्ड तेतून तेजे परमिशन आहा म्हणजे हांगाल्यान तो थंय व्हरता थंय सगळें परमिशन काडून तो रावला पूण गोंयान हांगा इल्लिगली तो धंदो चलयता आनी हाका प्रोटेक्शन म्युन्सिपालिटी दिता हांगालो आमदार दिता आनी हांगाले बाकी कोण आसात पळय तेंचे ते लोक तांकां हांगा प्रोटेक्ट करतात ना जाल्यार येदो व्हडलो स्ट्रक्चर 40 वर्सां हांगा उरचो नासलो येदी व्हडली इल्लिगलिटी हांगा चलची नासली जी BJP हांगा नितळ गोंयचे गजाली सांगता स्वच्छ भारताचे नारो लायतात आनी व्हडले व्हडले एड करता तांकां सांगपाक सोदता हांगा तुमी जी आयज पार्ट घातल्यात हांगा जी आमचे नितळ गोंयच्या नांवान हांगा गोंयची जी पार्ट घातल्या काय BJP रिस्पॉन्सिबल कित्याक हांगा जो MLA आहा तो BJP PCB मिनिस्टर विश्वजीत राणे हो ह्या पदाचेर रोगी कितले फावट फॉलो केले विरेश मेसेज केले विरेशान ताका फोन केलो जाल्यार तेजे फुडें एक्शन अजून मेरेन जावंक ना अशी कितलीशी स्क्रॅप यार्ड आहा विश्वजीत राणेच्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्याच्या थंयसर 70 थंयसर एक स्क्रॅप यार्ड मेळ्ळे भितर बांगलादेशी मेळ्ळे तेंच्यांनी मागीर 2 दिसांनी ते स्क्रॅप यार्ड खाली केले आनी ते खंय तरी पळ्ळे आतां अशीच स्क्रॅप यार्डां गोंयांत कितली आसात स्क्रॅप यार्ड कलेक्टर बांगलादेशी असतात म्हणून पुलिसांचो रिपोर्ट आहा आनी हे सगळें चल्ले आसतना हांगा स्क्रॅप यार्डां कशी दितात हांगा आतां ऑलमोस्ट पूण जर आमी मातशे रोड क्रॉस करता कोलवाळे ऑलमोस्ट 56 कितें 60 स्क्रॅप यार्ड आहा हेचेर आमी कलेक्टराक हेच्या पयलीं बरयता परते आतां MLA आसा सो MLAच्या नांवान ऑलरेडी आमी कलेक्टरा कडेन उलयल्ले आसा आतां परते कलेक्टराक बरयतले ह्या स्क्रॅप यार्डाचे आमी कलेक्टराक बरयल्ले आसा कलेक्टराक फूल रायट आसा घेवपाक पूण अजून मेरेन कोणूच तांकां डेमोलिश करिना कित्याक त्या
कलेक्टर कित्याक करिना आमकां खबर ना. हे पॉलिटिकल पार्टीज ना पॉलिटिकल जे कावन्सिलर्स आहा हे करिना कित्याक बिकॉज ऑफ वोट बँक आनी तेंची बॉल्सांनी हात गरम जावपाक जाय म्हणून हे डेमोलिश जायना. हांगाले इतलेच रिस्पॉन्सिबल कावन्सिलर आहा तितलेच रिस्पॉन्सिबल हांगाले जे ऑफिसर आहा गोवा पोल्युशन बोर्डाचे ऑफिसर जाले, WRDचे ऑफिसर जाले, नाजाल्यार जे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे नाजाल्यार म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसर हे सगळे ऑफिसर इतलेच रिस्पॉन्सिबल आहा जितले बाकीचे लोक आहा. कित्याक ते आपली ड्युटी सारखी करिना. WRD जेन्ना आमकां उदक गोंयान आयज नासता, नळाक उदक नासता, आयज आमचे न्हंयो सगळे पोल्यूट जाले. जर तुम्ही एव्हरी वॉटर बॉडी जर तुम्ही पोल्यूट करपाक लागले जाल्यार आमकां गोंयकारांक उदक उरपाचें ना. आम्ही पहिला आता 2 महिने झाले फाटल्यान जी तुम्ही म्हटल्या कुचेरीची एक स्प्रिंग हा एक झर आहे जी फेमस ती झर किती वर्सां जाली सध्या मेंटेन आनी हो जो स्क्रॅप यार्डार सगळो कचरो येता पळय तेतून येता. आमी फाटी हो इश्यू हायलायट केल्लो की सगळो कचरो येयला पळय तो थंय येयला आनी फाटी 1.5 महिन्या पयलीं जी निस्ती आहा सगळी ती मेल्ली. एक्झॅक्टली कित्या खातीर मेंटेन जायना मेंटेन जायना म्हटल्यार कशें आहा की जे ऑफिसर आहा ते ऑफिसर आपली ड्युटी करिना आनी बिकॉज वोट बँक पॉलिटिक्स जी चल्ल्या वोट हांकां जे मायग्रंटांचे जे वोट बँक आसा ती वोट बँक खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय म्हणून तेंचेरूय दबाव आसता की तेंच्यांनी एक्शन घेवची न्हू म्हणून. सो हे सगळें मेळोन एकामेका वांगडा मेळोन ऑफिसर्स आनी पॉलिटिकल पार्टीज आनी तेंचे जे लिडर्स आसा ते सगळे मेळोन ही गोंयची पाट घालतात. सो आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स आमचो जो MLA आसा आमच्या कडेन जाता तितले आमी कंप्लेंट्स फायल करतले. हेंच्यांनी हेच्या पयलीं आमकां लायटली घेतले. आतां आमचो इलेक्टेड मेंबर आसा त्याच्या थ्रू ही कंप्लेंट जाल्या म्हणून ही एक्शन जाल्या. म्हणजे जर सादो मनीस जर कंप्लेंट घाली ना सादो मनीस जर हांगा करीत जाल्यार तेका व्हॅल्यू ना. एका ऑफिसरूय केअर करिनात, एका सरकारूय केअर करिना. सरकार तुमच्या दारी म्हणून फक्त लोकांक फटयतात. आमी जेन्ना लोकांच्या सरकाराच्या दारार वयता तेन्ना आमकां हे केअर करिना. तेका लागून MLA जावचो पडटा. MLA जालो म्हणून आयज हांगा इन्स्पेक्शन जाता. पूण आमी हांकां सांगपाक सोदता की ही स्क्रॅप यार्डां डेमोलिश केल्याशिवाय आमी रावपाचे ना. 100% आमी डेमोलिश करतले. आमचो आमदार आनी आमी ज्या लेवलार वचपाक जाय त्या लेवलाचेर वयतले. हांगा म्युन्सिपालिटी कितलेय तांकां प्रोटेक्ट करपाचो ट्राय करूं. हांगालो जो MLA आसा स्थानीक जोशुआ जो BJPचो MLA आसा त्याच्या बापायन म्हाका दिसता फ्रांसिसान तेणे हांगा वोटिंग कार्डां केल्ली आसतली कित्याक ती म्हणटा 40 वर्सां जाली जाल्यार ही वोटिंग कार्डां आनी आतां तो तांकां पोसता. ही सगळी कॅन्सलेशनूय आमी करतले आनी स्क्रॅप यार्ड आहा पळय ती आमी मोडटले. मातशें तुमकां तुमच्या कडेन मागता की तुमी जे हांगा जे गव्हर्नमेंट स्टाफ येयला जे गोवा पोल्युशन बोर्डाचो आनी आमचो म्युन्सिपालिटीचो तेंच्याय कडेन तुमी क्वेश्चन करचे की तेंकां 40 वर्सां कित्याक दिसोंक ना आनी ते फुडें कितें एक्शन घेतले. तर मातशें हांगा या तो हे घेता बायट घेता. सर आयज जे इन्स्पेक्शन काडला स्क्रॅप यार्डाचेर हाच्या बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता कित्या खातीर हाचेर एक्शन जालें जे म्हणजे CMन सांगलें बांगलादेशांतले जे मायग्रंट्स येता कोण कामाक येतात आनी तेंची वोटिंग कार्डां हांगासर आधार कार्डां हांगासर जातात हाचेर आनी आयज आमी पळयलें इन्स्पेक्शन चालू आसा इतले स्क्रॅप यार्ड हांगासर इलिगलिटीज चलता हाचेर तुमचें एक्शन कित्याक जायना कित्या खातीर. आमी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा आनी ताका शोकोज नोटीस आमी सर्व घातली भितर नेसेसरी कितें एक्शन आहा तेंचेर आमी घेतली शेड्यूलचेर. टोटल कितली स्क्रॅप यार्डां इलिगली आहा ह्या ट्रेन. हांगा एक आसा आनी सायडीक एक आसा 2 स्क्रॅप यार्डां कनेक्टेड तेकोन आहा. तेकोन बाकीची सगळी लिगली आहा. बाकीचे म्हणजे सध्या आमी 2 इन्स्पेक्शनां काडलेली आसा. इन्स्पेक्शन काडून येतो रिपोर्ट नोटीस काडून तांकां टायम दितले विदीन सर्टन पिरियड ते जर हे सबमीट करिना जाल्यार इमिजिएटली तेंचेर प्रोसिडींग चालू करतले. डेमोलिशन ऑर्डर काडटले तुमी. ओके. आनी जे सामान सध्या जे हांगा स्क्रॅप आहा त्याचेर कितें एक्शन घेतले सील करतले कितें सामान म्हणजे ते आतां आमची मेन शेडीचेर आहा न्हू. शेड जेन्ना हे जातली पळय ऑटोमॅटिकली सामान मागीर येतलें. ज्या तरेन मनोज परबान म्हटलें की स्क्रॅप यार्डाच्या फाटल्यान जो एक फेमस झर हा स्प्रिंग हा हाचे खंय तरी सगळे विलेवाट लागलेली आसा हाचे बद्दल तुमचें मत कितें आसा सध्या तुमी आतां सध्या इन्स्पेक्शनाक येयलेले हांगासर. हय एज अ म्युन्सिपालिटीचे हे जे आहा पळय जे हांवें शेडीचे बद्दल हांव सांगूंक सोदता तुमकां जे फाटले जे इलिगल डंपींग जाता पळय एक्चुली जावंक जायना पूण ते जाता ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. फाटली स्ट्रीम हे करतले मेंटेन करतले तेचेर तुमी सद्या तरी काय एक्शन घेवंक ना. इलिगल आमी कितें आसा ते पळयतले न्ही कितें आसा ते शेडीचेर मेन आमी जाय. तरी अंदाजे कितलो पिरियड तुमकां लागतलो सगळो रिपोर्ट धाडीसर आनी इन्स्पेक्शन इलिगलिटीचेर काडीसर. ऑलरेडी म्हाजो रिपोर्ट ऑलरेडी हांवें सबमीट केला ऑफिसान सो इमिजिएटली ह्या विका भितर ताका नोटीस सर्व जातली. विदीन 15 days दे हॅव टू गिव देयर दिस थिंग. ओके. 15-20 दिसां भितर कितें आहा तें एक्शन म्हणजे प्रोसिडींग चालू जावंक. योर गुड नेम सर.
हेलो बाहर ही रखो, मैं किधर बाहर गए। हाँ हाँ ऊपर ही रखो, कैमरा है उधर। साइन मैं बाद में कर दूँगा। ठीक है ठीक। रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड। ओके तुम्ही होते जर तुम्ही पळयत होते जळयला आनी थंयसर ऑलरेडी धुंवर येता तो तेका वयातले ते पळय हा थंय ऑलरेडी उजो घातला पळय तो धुंवर थंय चालू आहा कळ्ळें थंय रिसंट तेंच्यांनी जळयला म्हणजे आयज इन्स्पेक्शन आहा म्हणल्यार काल राती तेंच्यांनी उजो घातला चलता पळय ऑलरेडी थंयसर धुंवर येता कळ्ळें आनी हें सगळें जळयल्लें आहा हें नोट कर बरय तेका लास्ट टायम हेल्थाचे हेन्नी बरयला की नो बर्निंग म्हणून नो बर्निंग हे सायडीक कोण जळयतलो हांगा लोक हाडून जळयना हेच जळयतात हय एट द टायम ऑफ इन्स्पेक्शन म्हणटा ते हे पळय एट द टायम ऑफ इन्स्पेक्शन जळयला म्हणून घाल उजो येता धुंवर येता थंय हे दाखय हे पळय कितें हे म्हापसा हे सांगपाक सोदता स्वाभिमानी म्हापतेकार आपणाक म्हणटात आनी म्हापसा राखपाचे व्हडले व्हडले स्लोगन दितात जे MLA आसो ना जे लोक आसो हे पळय हे तुमच्या म्हापसा ही म्हापसाची तुमच्या परिस्थिती ही म्हापसाची इमेज ह्या ऑफिसरांक मात तरी लज दिसपाक जाय हे म्हापसा करून दवरल्या पळय तेका मात तरी लज दिसपाक जाय सगळे बायोमेडिकल हांगा हे अशें हँडल करपाचें हय पावसान वयल्यान वयताले आणि एक आहे
तर त्यांका वचन ओ देवा वही है वो दूसरा है खाली 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 सेम तक अरे राज सिरीज व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळी सिरीज आणि सगळे केमिकलाचे हे रे कंटेनर ते धुवच्या आधी हांगा हाडटात हांगा धुतात ते सगळे केमिकल आणि मागीर हे विकतात लोकांक हे लागा हे दाखय हे स्ट्रक्चर दाखय पळय हे केदी व्हडली बिल्डींग हांगा उबी केल्या ती दाखय दिसून येत लोकांक गोंयकार हांकां गरीब म्हणटा न्हू स्क्रॅप वाल्यांक हे पळय हे ते व्हडले बंगले बांदले हेंच्यांनी हांगा गोंयांत येवन हे गरीब सो कॉल्ड पुअर मायग्रंट्स हे आमकां डायलॉग येतात सो कॉल्ड पुअर मायग्रंट्स म्हणून तीन फ्लोर हा 3 फ्लोर एरिया कितली आहा ती पळय एक म्हाका 200-150 स्क्वेअर मीटर हा म्हणून बाब जेन्ना आमी पळयलं एक आमचो जो गोंयकार आसा ताका जर खंय तरी 300 स्क्वेअर मीटर जागो घेवंक जाय जाल्यार घेवंक मेळना सगळें पेपर वर्क करचें पडटा आनी आयज आमी हांगासर पळयला की येदी व्हडली बिल्डींग हांगासर हांच्यानी बांदला हाचेर तुमचें मत कितें हाचेर तुमी कितें action आमी घेतले? एकाच लागून पोगो बिल जोगाडटा नाल्यार एकाच लागून आमी सदांच उलो मारता लोकांक की हे दोळे उगडा पळया तुमचो आमदार तुमचो MLA तुमचो कावन्सिलर नाल्यार पंच सरपंच कितें करता आयज तुमकां एक 300 स्क्वेअर मीटर सोड तुमच्या एक्झिस्टिंग घरा सायडीक जर तुम्ही एक रूम काडटले एक टॉयलेट काडटले तुमच्या कडेन तुमकां 1000 रावडी आहा तुमकां 1000 टेन्शन आहा 1000 जाण तुमच्या दारार येतात आनी कंप्लेनी फायल करतात पूण हे जे व्हडले 3 माळ्याचे हांगा जातात इल्लीगल ते सुद्दां हांगा इतल्या देगेक हेच्या व्हाळाच्या देगेक थंयसर वॉटर लॉगिंग जाता आख्खें उदक येता तांकां कसलेच टेन्शन ना म्युन्सिपाल्टीचो तेंचेर हात आसा MLAचो हात आसा आनी ऑफिसरांचो हात आहा पूण खंय तरी जेन्ना आज इनलिगलिटीज हांगासर जाता हे स्क्रॅप जशें ऑफिसरान सांगलां की 2 स्क्रॅप यार्डार इनलिगलिटीज आहा आनी ताचेर खंय तरी एक्शन जातलें आनी डेमोलिशनाक काडटा त्याच प्रमाणे जे हांगासर येदी व्हडली बिल्डींग काँक्रिटान बांदिल्या हाचें डेमोलिशन जातलें हेचे जावपाकूच जाय कित्याक तेणे आतां त्यांनी जेईन सांगला की हांगा त्यांनी इन्स्पेक्शन केला म्हणून आमी त्या इन्स्पेक्शनाचा रिपोर्ट कित्याक आमकां एक्चुअली तेंच्यांनी आफोवपाक जाय आसले इन्स्पेक्शन करता आनी आफोवंक ना तेचे आतां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमी पळयतले जर आमी सॅटिस्फायड ना आमी रिइन्स्पेक्शन मागतले तांकां जर ऑफिसरांक दिसता की आमी तांकां सोडटले आनी म्युन्सिपाल्टीक दिसता तांकां आमी सोडटले म्हणून जाल्यार आमी ह्या फावटी सोडपाचें ना हे स्क्रॅप यार्ड डेमोलिश केल्याशिवाय आमी रावपाचें ना कलेक्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आसा TCP मिनिस्टराक ऑलरेडी सांगलेलें आहा तेजो हॉलिडेक गेला गोंयची हांगा पाड पडटा तो हांगा TCPचो प्रोटेस्ट आसलो तें खबर आहा तो थंय गेला तो गोंयांत येवनी त्याच्या कडेन आमी ऑलरेडी लेटरां केल्ली आहा सो हे फॉलोअप जो जावपाक जाय आनी जे डेमोलिशन जावपाक जाय ते 100% आमी करतले म्हापशेकारांक स्पेशली सांगता तुमच्या MLAन तुमच्या म्हापश्याची कितें अवस्था केल्या ती पळया आनी गोंयांत पट्टे घाला नेक्स्ट टायम गोंयांत पट्टे घालताना त्याच्या फाटल्यान भोंवताना हे तेचे नारे दिताना मातशें चिता विचार करा तुमची परिस्थिती कितें आहा आनी हे स्क्रॅप वाल्यांची परिस्थिती काय जे गोंयकार आमकां सांगतात थोडे की हे गरिबांचेर आमी अटॅक करता हे गरीब न्हू हे गरीब जाल्यार इतली एरिया हेंच्या कडेन आयज म्हापसाच्या असल्या सिटीन एरी व्हडली एरिया कोणा कडेन हाची ना आमच्या श्रीमंतांतलो श्रीमंत गोंयकार त्याच्या कडेन एदी व्हडली एरिया नासली आनी घर नासले सो हांगा गरिबी काय ना फक्त लोळके कपडे घालतात पुरुषे रावतात
म्हणून ते आमकां गरीब दिसतात आणि गरीब ते दाखयतात आणि गरिबी काय ना 3 माळ्याचो बंगलो आसा आणि हजारांनी स्क्वेअर मीटर जागा त्यांच्या कडेन हे लोकांनी लक्षात दवरपाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करता कितें हांगा जे कंपनीज आसा गोंयांत जे फार्मास्युटिकल कंपनीज आसा हे कंपनीज हे जे तेंचे बायोमेडिकल वेस्ट आसा ते वेस्ट कोणाक दिता तो खंय ट्रीट करता आनी ते खंय वयता हेजो रिपोर्ट ते दवरतात गोंयांत तुमी कंपनी हाडल्यात जागो आमचो घेतलेत नोकरी आमकां दिवंक ना उदक आमचें घेतात वयल्यान हांगा गोंय तुमी पोल्यूट करता आनी हे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्हिदोन आसा अक्षरशः न्हिदोन म्हटल्यार न्हिदोन आसा फुकट बसोन प्रत्येक ऑफिसर फुकट बसोन तो WRDचो जावं ना तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जावं बसोन न्हिदोन एसीन बसोन पगार घेतात हे पळया हे कितले आमच्या जिवाक हानिकारक आसा एके वाटेन सरकार स्वयंपूर्ण गजाली सांगता स्वयंपूर्ण तुमची आमची शेतां तुमी भितर सगळे केमिकल सोडटाले आनी आतां सांगताले स्वयंपूर्ण जाय म्हणून हे तुमच्या दोळ्यांनी पळया कितें आख्खे केमिकलाची पोती फुल केमिकल सगळे केमिकलाचे कसले कसले बाटल्यो आहात आनी आयज तांकां खबर आसा की आमी येतले हांगा इन्स्पेक्शन आहा तेका लागून हे सगळे तेंच्यांनी डाटा दितले कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान म्युनिसिपालिटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान TCB तांकां भरपूर टायम दिलो चवथी पयली कंप्लेंट जाली चवथी पयलीची कंप्लेंट ऑलमोस्ट तांकां 1 म्हयनो तेंच्यांनी दिलो सगळे तेंच्यांनी मातशे जाग्यार उडोवपाक नाल्यार डायरेक्ट रेड पडली जाल्यार कितें आसपाचें पळय हे पोटल्यो सुद्दां नासपाचे आनी ते कळटाले हे पळय हांगा आतां हे बायोमेडिकल वेस्ट इतले डेंजरस आनी हेका लागून पुणे व्हडलो तेंच्यांनी प्लांट सुद्दां घेतला हे खंयच्या कंपनीचे सेंटूर आतां सेंटूर ह्या कंपनीक हांगा मेळ्ळा जाल्यार सरकारान हे तुमी कलेक्ट करपाक जाय आतां सगळें सॅम्पलूय कलेक्ट करपाक जाय जाल्यार तुमचे आमी आख्खो दीस रात कितले रावपाक जाय आमी रावतले तूं तुज्या कोण सॅम्पल कलेक्शन कोण स्क्वॉड आहा तेका आपय जाल्यार आपय कित्याक हें वचपाक जायना हांगांतल्यान हे आख्खें सगळें गुळयो ग्लावज ती सिरिंजीस सगळें आहा ते कलेक्ट जावपाक जाय उदकाचे सॅम्पल कलेक्ट जावपाक जाय सेंटराचो फोटो मार पावडर बिवडर सगळं लागलेलं
एक म्हणून दिल त्यांना न्हू एक हे करपाक स्टार्ट करपाक बायोमेडिकल वेस्ट हांगा येवपाकूच जायना आनी इम्पॉसिबल हांगा येवच शकना तो एमटी होतो हा पळय तेचो मार खाली है सर वो खाली रहता है उसमें कुछ भी नहीं रहता बाबा हेचो मार बघा मरे पूर कुछ भी नहीं रहता उसमें दवा नहीं रहता खाली रहता और रिजेक्ट हो जाता तो मारा हे निकाल के दिखा थोडा हे निकालो हा, तेच रे गुलियो खाली हा म्हणतात टॅबलेट ही हांगा हा ये निकाल थोड़ा ये निकालो पडला तो हांगा गुळयो खंयचे पडली पडली जगल पडली किती सारण दिलं मारता पळय कंपनी ते बाहेर उडयतात हे पळय हे कितें चुकोन बिकोन चुकोन बिकोन हे कितें हा एमटी हा म्हणटालो मरे हे कितें चुकोन बी येयला असतले चुकोन हांगा काय येना चुकोन काही ना हे पळय चुकोन इतले येना ते सगळे एमटी ना एमटी ते किती भरताना हे जाता पळय ते मागीर रिजेक्ट करतात काय ना एमटी आहे हे पळय भरलेले कितले जाय घे धर हे पळय घे ती पिंक कलर आसली ती खंय पिंक कलर घे हा घे दी फोटो मारा आणि थंय सिरिंजीस बीन आसले घे एक वर धर कोणत्या हॉस्पिटल हाडटा ते माणूस कोणत्या हॉस्पिटल हाडटा खंयचे हे हॉस्पिटलान धाडी नाही ना हाडटा खंयसून रे हे कंपनीसून हाडटा कंपनीसून घे हे पळय परत रिसायकल जाता हे बघ पिंक आणि एक मारे खूप रे त्यांच्यानी क्लीन केल्यार ते त्यांच्यानी एक महिनो त्यांका दिला पळय त्यांच्यानी हे केलं ते त्यांका लेटर जाऊन एक महिनो जालो अरे सगळे ती बेराला तोही देतात ना एमटी आधी एमटी आधी ती एमटी हार ती ग्लुकोज ती एमटी आधी बरेला मग एवढे सगळे मेळटाले फोन राव ते आयडी घा ते तुका जाय जाल्यार पळय अरे त्यांच्यानी कितें केला आय हा सिस्टमॅटिक म्हणजे एक म्हणून त्यांका दिलो न्हू टायम तो त्यांच्यानी कितें करपाक जाय हे केला पूण तरी त्यांचे ट्रेसीस मेळटा ते पळय हॉस्पिटल दिसताय कसे कळना लास्ट येतात रिसायकल परत हे करतात Sorry, I'm busy.
फोटो घेतले मरे आम्ही किती कितके फोटो घेतले मरे आम्ही कितके येईना फोटो घेतला मरे आम्ही घे फोटो घे ना ना काय सांग ना घे तुझं फोटो पैशाचे सारखं लेबर कितले आधी विचार तेंका एक बरे आमका रिपोर्टान जाय म्युनिसिपालिटी तर लेबर किती आहे पहिला तुमचे रिपोर्ट असा लेबर कामा ते तिथलेच ना कितले टोटल लेबर हांगा कितले लोक रावता बी ते पहिला तुम्ही रिपोर्टान घातला जे गोंयान आयज कसले कसले ऍक्टिव्हिटी जायत हा स्पेशली स्क्रॅप यार्डांच्या थ्रू सो हे नोट करून घे की कितले लेबर रावतात कोण कोण आहात त्यांचे आयडेंटिफिकेशन जावपाक जाय तांकां वोटिंग कार्डा जर हांगा दिल्या कोणे दिल्या कशी दिल्या त्यांचो पोलीस रिपोर्ट त्यांचे नेटिव्ह स्टेटाच्यान सगळे रिपोर्ट जाय आमकां हेल्थान दिला मात तेंच्यांनी कितले ते दिवून ते हाडले न्हू? हेल्थाचे ते ना ना कितले नंबर ते आमचे फाल्यां काल सीएमान सांगला न्हू की स्क्रॅपान सगळं मेळटा म्हणून सो आमकां फुडें वयता जाल्यार ताका दाखोवपाक जाय न्हू आनी सगळो रिपोर्ट तुम्ही सगळ्यांक मागीर तो दिया फुडें तुम्ही डीजीपी कसं जावपाक जाय सस्पेक्टेड लोक आम्ही 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 दितले सस्पेक्टेड लोक रावता म्हणून तुम्ही लेबर कितले मातशें ताका विचार कोण आहात ओनराक रजिस्ट्रेशन तेंचे कितें आहा ते पळोवंक जाय ते हेल्थाचे हेल्थ ना 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 तुमचे म्युनिसिपालिटीचे म्युनिसिपालिटीन लायसन ट्रेड लायसन नाच न्हू त्यांचे लायसन्स सो त्यात ते हांगा कोण आता म्युनिसिपालिटी आता म्युनिसिपालिटी ज्युरिडिक्शनान कोण रावता तुम्ही कितें करा जाय जाल्यार पुलिसांक बरया हांगा येया हांगा तेंचे सगळ्यांचे इन्स्पेक्शन करा आसा ना तो रिपोर्ट काडून आमकां रिपोर्ट जाय ते आमी हेंच्या जिवाचेर आमचे गोंय सोडपाक शकना फाल्यां जर आमच्या फाल्यां भुरग्यांचे रेप जालो मर्डर जालो कितें जालो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा म्हाका दिसता तुमकां फरकूच पडना तुमच्या फॅमिलीचे रेप जालो मर्डर जालो म्हणून हे सगळें चलयलेत तुमी इतले इनह्युमन जाल्ले आहात घराचे काढले न्हू तो मागीर चॅलेंज केला तो स्टेट उडोर वचतली ताका फुडें कितें कडेन उडोवन ताका तुमी सांगता कितें करायचं आमकां खबर ना आणि तू तो रिपोर्ट करतलो पळय आता तुम्ही रिपोर्ट करतले हांगा दोन एंटिटी आसा एक आसा त्यांचो बिझनस ऍक्टिव्हिटी त्याचो सेपरेट रिपोर्ट वचपाक जाय घर आसा इलिगल त्याचो सेपरेट वचपाक जाय फाल्यां मागीर खंयच्या कायद्याच्या थ्रू मागीर स्टे येयले हे येयले ते आमी आयकून घेवपाचें ना हांगा हो बिझनस आसा एनजीटीची ऑर्डर आहा स्क्रॅप यार्ड येवपाक जायना स्क्रॅप यार्डाचो सेपरेट रिपोर्ट जावपाक जाय आतांच सांगता तुमकां तुम्ही आमच्या कडेन मागीर गेम करू नाका थंय हांव तुमकां म्हाजो कितें आहा तो रिपोर्ट ना तुकांय सांगता हांव कित्याक तुमी बरे स्मार्ट जाल्ले हे करपाक तुमकां खबर आहा तांकां कशें प्रोटेक्ट करपाक जाय सो आमी तुमकां सांगता आमकां स्क्रॅप यार्डाचो सेपरेट रिपोर्ट जाय त्याचो मागीर वयल्या घरांचो कितें आहा तो सेपरेट रिपोर्ट हो बिझनस ऍक्टिव्हिटीचो सेपरेट जाय कित्याक एनजीटीच्या ऑर्डराच्या थ्रू आमकां ते डेमोलिश करून घेवपाक जाय तुमच्या ऑर्डरीनी सर तुम्ही एनडीची ऑर्डर कोट करा कळ्ळें न्हू ना धाडटा तुमकां ती ना जाल्यार आम्ही आमची झालं म्हणा पावस पडटा पळय जेन्ना पावस पडटा तेन्ना उदक खंय मेरेन येता तुमकां खबर आहा
आम्ही जाय जाल्यार अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम सॅम्पल घेतले. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सॅम्पलां तुमी घेयात. भितर तेंचे जे केमिकल उदक जे लीक जाला त्या लिकाचे आमकां सॅम्पल जाय. लिचाचे हांव दाखय तुका यो दाखोवप मागीर ते कोण खंय वयता तर जमनीनूच वयता न्हू ते खंय ते पोना वयता खंय ते कितें हा वॉटर प्रुफींग घातला पोना ते खंय वयता मागीर ग्राउंडार हांव दाखय तुका यो दाखयता यो म्हाका ते सॅम्पल घेतलेले जाय. तशें सॅम्पल सॅम्पलां तुमी सगळीं घेवपाक जाय. हांगा कितले केमिकल कितें जालां तेचे सॅम्पल घेवपाक जाय. लिमीचे घेतले बीबीचे घेतात ना सगळे A to Z पोल्युशनाचे हांगा सॅम्पल जाय. हांगा ग्राउंड वॉटरांच्यान खंय उडे जमनीन वयतले झऱ्यानूच वयतले न्हू. ते झऱ्याच्या जागा लागून झऱ्यान पावता येना तेनी झऱ्यान पावता झऱ्यान इतले उडयला ते घेयात तुमी ते हें ना. पावसान हांगा मेरेन उदक येता सगळें हें बुडटा सगळें. ते सॅम्पल जाय म्हाका. हांगा कितें लीक जाला आनी कितें ग्राउंड टेबलान वयता पळय हें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लागता. तुमकां एअर वॉटर ग्राउंड सगळें लागता सो हें सॅम्पल घेवपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली की स्ट्रिमान कितें वयता ते फाल्यां कोणूय ग्राउंडूय फाल्यां स्ट्रीम ना आनी पोल्युशन केलें जाता तर हें कितें हें खंय वयतलें हें आमच्या बांयांनी वयतलें झऱ्यांनी वयतलें. हे सॅम्पल कलेक्ट जावपाक जाय. हायर ऑफिसरांक विचारून हांव विचार फोन मार दाखय फोटो धाड फोन मार आतांच फोन मार तेका विचार की हें जाला हें सॅम्पल घेवंक काय नाका. कसले कितले दाट केमिकल आहा ते पळय. सॅम्पल आमकां आयजूच घेतलेली जाय आमी वचपाचें ना हांगल्यान. तुम्ही तुमचो कायदो काढा. तुमचो एअर क्वॉलिटी कायदो वॉटर क्वॉलिटी कायदो सगळे एक्ट काढा. त्या एक्टान कितें बरयला ते वाचा. इट इज नॉट ओन्ली की स्ट्रीम आहा थंयसरूच सॅम्पल घेवपाक जाय. एनी पोल्युशन इज पोल्युशन आनी तेजे सॅम्पल हांगा कलेक्ट जावपाक जाय. त्याची ऑफिसराची ना तेवढं काय बोलतो दोन्ही दोन्ही वाईट साधी जनरेटराची ऑइल जर खंय एका कोणागेर जनरेटर आहा ते ऑइलीचो रिपोर्ट दिवचो पडटा तुमकां. धाकटे ड्रॉप पडटात एका बाटलेन कलेक्ट जाता कट्टेन ते मागता काय ना रिपोर्ट हॉटेलां कडल्यान हेच्या कडल्यान मागीर आनी हें कितें उदक न्हू ते केमिकल म्हणून नॉट उदक. स्क्रॅप येता भितर म्हणजे कितें आसा ते भितर खबर ना तेजे सॅम्पल घेवंक मेळटा लीक जाला सगळें. म्हणजे ते हे जाता स्क्रॅप हाडला पळय तो स्टोर केला ते सगळें हे जाला फ्लो जाला आनी ते ग्राउंड टेबलान वयता. हय हय एक मिनिट शेकरा कडेन नाव किती तुझे नाव विचार ऑफिसर ऑफिसराक विचारून complaint go. If you are complaint go. You don't inquire with the officer. Don't inquire with us. You don't have right to ask. Complainant. Ask with the officer. You don't right. You don't have any right. We are complainant. You don't have right. We are complainant. You don't have right. We are complainant. I know you are a complainer. We are complainant. Okay.
येवकूच जाय उलय तू सगळी उलय जाल्यार आमी उलोवंक जाय माझे गोंय जाय तो उलयत ना आणि एक सांगपाक सोदता व्हिडिओच्या माध्यमान फाटले 6 वर्सां पयलीं असल्या बिहाडांनी तलवारींनी मारामारी जाल्ली तकली फोडलेली हांगा व्हडलो जाल्लो तेंचो व्हिडिओ एका न्यूज चॅनलाचेर अजून मेरेन अपलोड जाल्लो आहा थंय कितें जालां कितें ना तें ही सगळी सीएमान इन्क्वायरी करची ही स्क्रॅप यार्डांक कोण रावता हांकां बंगले बांदपाक कोणी दिले हेचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाचें आनी हे मनीस कशे उलयतात आनी कशे गोंयकारांक ट्रीट करतात तेंची दादागिरी कितें ही एक्सपोज जावपाक जाय कित्याक हेच मनीस हांगा क्रिमिनल एक्टिव्हिटीज करतात हेच मनीस हांगा क्रायम करून घेतात आनी हेच मनीस हांगा क्रायम करतात आनी गोंयचें नांव पाड करतात आनी स्वताक गोंयकार म्हणटात ते कशे चाळवतात ते पळय ऑन कॅमेरा या माध्यमांतल्यान मनोज भाई तुम्ही आता आमच्या म्हापशेच्या आमदाराक कितें सांगूंक सोदता म्हापसाच्या आमदाराक इतलेच सांगपाक सोदता की तुझे जे हनीमून पिरियड आहा पळय तो काबार जाल्लो आसा तुझ्या म्हापसान जितले इलिगेलिटी जाता तेंचेर आमचो एमएलए कंप्लेंट घालतलो एमएलए टू एमएलए कितें जावनी तुम्ही आमकां सांगलेले निवडून येया मागीर कितें ते गोंय सांबाळ ह्या फावटी आमी निवडून येयला गोंय कशें सांबाळपाक जाय आनी तुमकां कशें लायनीर हाडपाक जाय ते आमी हाडटले आनी हे जे हांगा बोवाळ मारता पळय हेंचे हे स्क्रॅप यार्ड इल्लीगल जे आहा ते डेमोलिश केल्या शिवाय आमी रावपाचे ना 100% डेमोलिश म्हटल्यार डेमोलिश जातले म्युनिसिपालिटीचो कॉर्पोरेटर कावन्सिलर नाल्यार एमएलए कोण सपोर्ट करता तांकां खंय व्हरपाक जाय ते आमी व्हरतले मागीर त्याच प्रमाणे हांवें जे पयलीं सांगला जे इनलिगलिटी चलता व जे बिल्डींग जे बांदलेली आहा पळय ती इनलिगल आहा खंय तरी हाचो रिपोर्ट येयल्यार रोखडे डेमोलिशन काडटले काडपाकूच जाय तेंच्यांनी काडपाकूच जाय आतां आमी तेंच्या कडेन ऑफिसरा कडेन मागला की त्यांनी 2 तरेचे रिपोर्ट करपाचे एक घराचो आनी एक बिझनसाचो कित्याक ते एवरी टायम हे म्युनिसिपालिटी कायद्याचो हे मिसयूज करतात तांकां प्रोटेक्ट करतात कशें कोर्टान वचपाक जाय कशी स्टे हाडपाक जाय सगळें शिकयतात आनी एका जिम्मेदार हे ऑफिसर आसा कावन्सिलर आसा म्युनिसिपालिटी सगळ्या सो हे कशें इल्लीगल बांदलात आनी हे कोण येयल्यात हांगा कोण रावतात हेंची सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय हेंचे नेटिव्ह खंयचे हे खंयच्या गांवांच्यान येयल्यात थंयच्यान कितें करून येयला सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय सगळी इन्क्वायरी जावपाक जाय ही जी दादागिरी करतात हेकाच लागून गोंयची पाड पडल्या हेंची इन्क्वायरी जावना म्हणून आयज पाड पडल्या हांव पुलिशेक सांगता की तेंच्यांनी हांगा येवन तेंच्यांनी इन्क्वायरी करची हांगा कितें पाड घातले हांगा कितें इल्लीगल एक्टिव्हिटी करता कोणाक दवरले ही सगळी जावपाक जाय आनी ह्या मनशाक जाल्यार स्पेशली व्हरून विचारपाकूच जाय की हो आपले घर म्हणटाले घर ताका बांदपाक कोणी दिले आनी हे कामगार कोणी दवरले इन्क्वायरी जावपाक जाय ते इन्क्वायरी कर तू मातशें उलोवन वच उलोवन जालें चलत लाग बडा केल्यार जायना सगळे जाग्यार तुगे बडा चलचे ना सगळे जाग्यार बडा फोकस घेता कॅमेरा लायले युट्यूब लायले पयशे खाऊन चल्ले तुम्ही आरजी म्हणटा चंदा घ्या चंदा वचून आमचे कडल्यान चंदा घेवपाक येयला स्क्रॅपकारा कडल्यान गांवांक ना तुमकां भायरसून चंदा म्हणून स्क्रॅपकारा चंदा मागोंक येयला तुम्ही इल्ल्यान चंदा पयशे मागल्या तेय बरे मरे बायलेन सेटिंग करून पयशे मागता ते सांग मरे जाले फोकस चल आनीक घे जाय तितको घे चल तू इतको पावरान आसा आमी जाणा ऑलरेडी हा जजमेंट डेमोलिशन सगळें हा तरी पण जायना हय स्प्रिंगाचे एक घे हांगा एक घे गणपती पुढे धरले गे शेतांनी जाले शेता खंय पिड्ड्याला ती पळय हांगाय घे अपस्ट्रीमूय घे शेतान पळय गाये पडटा पळय थंय नाशी मुततात पळय तोऱ्याची गायी पडटा पळय तोऱ्या पोपेता म्हणटा पळय तेजे गाये जाता पळय ते वतना थंय ना ते शेतान काम करता पळय उदक सगळें शेतान वयता हॅलो हां डॅडी चालू आसा सांगू शेतान गाणी आसा थोडी हॅलो
आम्ही पहिली पावले मरे कितें नाही तर तुम्ही ऍक्शन ಓಪನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಮರ್ಡರ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಮಾಡು हो प्लॉट कोणाचो सर्वे नंबर कोणाचो कोमदात प्लॉटार आतां चल्लां सगळें कंपनी जाता गेल्या नोटीस सगळ्यांक मारूंक कोमदाताक धाडली नोटीस तुमी ना रे तुम्ही काय करू नका धाडटले काय ना वचून बसच्या पडत करतो रिपोर्ट सुरू करी सर्वे नंबर बीन सगळं घालला मरे भितर सर्वे नंबर म्हाका एक्चुअली मेळोना मग तुमकां काडपाक जाय प्लॅनार बसून तुमच्याकडे प्लॅन हा काय ना म्हापशाचो तेचोच रिपोर्ट हा तो रिपोर्ट तो सीओ कडेन न्हू तुज्या रिपोर्टान आसपाक जाय यू आर जेई तो इंजिनियर विदाउट सर्वे नंबर हें आसपाक शकना तुवें सर्वे नंबर दिवपाक जाय लँड बिलोंग्स टू 114 कोणाच्या नावार हें सगळें भितर आसपाक जाय डिटेल दिला न्ही हा ती डिटेल दिवपाक जाय तेका इतलो टायम लागोंक जायना 1 मिनटान आतां सुद्दां तूं प्लॅन ओपन करी जाल्यार तूं कळटलो सर्वे नंबर खंय आहा तो ऍप सुद्दां आहा ऍपाचेर सुद्दां कळटलो सर्वे नंबर खंय आहा तो चाळीस वर्सां जालीं खंय तेंकां हांगा कांयच जाल्लें हांगा घरान घाल्ली आनी हे पळय मरे कितें आतां फुडें फुडें हांगा फुडें फुडें पावतले मरे पावतले कोमदात जागो मरे हो म्हापशेकारांक हांगा प्लॉट ना रावपाक वयर फुकट नगरी घेतली ती घेतली ही घेतली मरे म्हापशेकार निवडून हाडिता ना रे हा गोंयान पडटा घालता लागले हा मार्केट ना जागो ना कांय ना न्हावपाक जाय जाल्यार काय बरं हांगा
आणि ABD झालं म्हणा आता 1 वर रेड वर झालं म्हणा चालू आहे चालू आहे टेम्पल घेता ते घे भरपाक काही प्रॉब्लेम किती बोलू क्लियर दिसता सर सर तुम्ही त्या वाटेन मातशें हें राव आमकां बॅक लायट येता हय घेतना हे राव मातशें हें करतना ड्रॉप घालतना कित्याक बॅक लायट येता फूल थंयसून दिसतालें क्लियर ना मागीर तूं आनी म्हाका थंय राव म्हणून हांव जाणा न्हू ते वचून स्लॅपासून पडटा आणि ते बाटल्यो पडटा पळय तेजे देवली ते करपाक चेक करा तुम्ही करा चेक काय नाही बारीक कितें आहा बोलपाचें उदी गेला ते स्लॅबाचे उदी गेला मग वास मारता वास कितें आता वास पडल्यार उदीक वास हांव भरून दिता ती भरून दिता हांव दिता ती भरून दिता सॅम्पल घे आणि ते आमच्या फुड्यान सील कर तेका ती भरून दिता बाटल्यो ती आणि आम्ही ते तुमच्या फुड्यानूच सील कर सील करून तशें तुम्ही बॉटल व्हरतले की ना तुमच्या फुड्यान सील करून आउटसाइड नो उलयता ते खरें म्हणजे ॲकोमोडेटिव्ह तशें इधर लंबू इधर हॅलो हॅलो जाने जाने चल चल असं सर हांव करा सोडा प्लास्टीक एकच घेऊन कोलवाळे पुलिसान हय सर पावलो 2 मिनटां थंय था ओके सर येस प्रोडक्ट म्हाज्या वांगडा आहा सर 1 मिनिट दोन्ही घेता सर एक मिनिट थैंक यू ती दाखव तुका नंबर अंदर ले ले आ रही अंदर ले लो चाचा जी बरी केस गावल्या हे मातशें घेवया न्ही हय एक घेवया एकूच सॅम्पल बरी केस आहा कुछ बनाया ही नहीं तो कॉपी के वो भी सील मार के सैंपल ले जाने सील वाले मस्त आमच्या पुढे ना मारून आमच्या पुढे सील मारा आणि व्हिडिओ प्रोसिजर असं ते आमचं नहीं अपना कैमरा चालू है हॅलो हां सर लागीं आसा हय सर पावलो फोन केलो डिवायसीन म्हाका आत्तां 2 मिनटां हांगा पावता कोलवाळे
एका ओके सर एका सुमार 15 मिनटां उरले मला पावलो 15 मिनटांनी पावलो तो आम्ही 2 मिनटांनी पावले असं दी सब्जेक्ट मार्फत दी बेस्ट एक फोटो सेम सब्जेक्ट सेम बरं तू सब्जेक्ट मला तुका स्कॅन करताय काय ना मी राहतो एक मिनिट आमकां धाडटा राव एक मिनिट सगळे पैसे घे ना एकूच घेऊया पण होत मेन बट नोटीस लिस्ट फाटले एक व्हिडिओ काडटा नोटीस होईची मरे हय ती तुका धाडटा फॅमिली गेला हां ठीक आहे हो मला 09 तुझा नंबर 09 माझा नंबर ठीक आहे सेम मरे ती सेम रहती ओके हे इवन इन्स्पेक्शन केला म्हणून ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ करतो ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ केला म्हणून उठाने से या पुलिस इन्फॉर्म दिला जल्लायचं त्याला मी बोललो बांगलादेश अंतर आहत नाही कोलवाले ते काम करतात आमचा टाइम नाही ना त्याच्या वरच 3-3 दिवस काम असतं यांना फोन मारल्यावर राहू वाटतं हां काय 15 मिनटं उरले म्हणतात भरपूर पाहून कॉपी आणून दे कॉपी उठवली ते जागा ते सांगला मग ते हां आमच्या मुन्सिपालिटी सांगला हां त्याचं घेऊन रा तो बरोची ना पोल्युशन ते करून सांगता कमर्शियल लाईटिंग सांगला मग बरोबर टंडे घालपाक तुका आणि हां सारकें हां हांव लक्षात ना मागीर ती हितून मशिनान ती मशिनान
हे खाड 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 करून. सर तशें राव. टाइम 12:48. होय. लाईट चालू कर दो, क्लिअरिटी आहे. या गोष्टी शिवाजी आम्ही येतो. बरं सुशेखर टाकता तू का मागे हा. अरे सर बाटल्यात ब्रेस झाला ते उदक द्या होता ते उदक आणि काय नाही तरी तुम्ही करून जा ड्युटीवर. सील ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ मेन ॲड्रेस मिळता कॉफी टू तीन मेन ॲड्रेस सेम नाही.
धरो ये पाचशे ना
येईल ना अनेक मागण्या ना लेअर पॉईंट घेतलं मला फ्रॉम असं पाहिजे तो पॉईंट घेतला लोकेशन फ्रॉम फ्रॉम डेट घालून स्टॅम्प मारतो स्टॅम्प मारून डेट घालतो तीन बर्तन कार्बन आणणार 3 बर्तन नाही हो नाही हो कुचेले राहतात हय कुठले रावले किती झाले विचारता रे हे किती म्हणतात करासवाडे हे केलेले लोकांनी कंप्लेंट केलेले चोल 1000 लोकांनी सिग्नेचर ड्राईव्ह केलेले मला करासवाड्यांनी सगळे आख्या आख्या कुचेलकरांचे हे करा आमकां गणपती बुडोवंक आमकां गाणी गणपती बुडोवता परत गडे घाण येता आनी लागतो घराचे स्वेज वयता तेंचे घेवपाक कितें जाता ते गोंयकार हांगाना मुताना फक्त मायग्रेन हागता मुट्टा आख्खी स्वेज वाड्याची वयता मरे जरी ती वचून पळय मरे मे पळय तुमकां आसा जाल्यार तपासता ते स्क्रॅपर दिसता तुमकां इजी टार्गेट न्हू भायले दीस गेले ते इजी टार्गेट आसा किनारे वरचं पडले ना कार्बन कार्बन 3 बरोबर लागतात तीन बर्तन होतं ना सारखं होते ना ते फाटल्यान जाता आता खबर
नाव कंपनीचं कंपनीचं असलं ना याच्यात घेवपाचें कंपनीचें नाव आसलें कंपनी ओके कंपनीचें नाव आमचें रजिस्टर आसा नाव भारत त्यांच्या थ्रू पाणी म्हणलं सारकें सॅम्पल आता न्हू हां सॅम्पल कलेक्ट सॅम्पल केला केला म्हणा म्हणून तुमकां 500 यांची झाली युनिट वाली तुम्ही कोण एक मिनिट तुझी घेतला आम्ही हां नाव बरं आहे ना मला कंपनी कॉन्टॅक्ट करायचे रेफरन्स थँक्यू पुढे आदेश भरपूर आले ते नका
किती म्हणता टोमॅटो टाईम टोमॅटो नाव किती ह्याचे गोठणे जवळ ना ड्राय जाता ते आता फक्त एक एक महिना असतलो होतो माझं होय एका दोनच केलं पुरं ते युनिट आले WHAS नेक्स्ट स्टेप आणि हे बरं अपस्ट्रीम वॉटर सॅम्पल ऑफ गोष्टीचा वॉर्ड नियर हे घाल नियर स्टेप यार्ड पेट्रोल कुचेली म्हणटकीर तारा सोडा कुचेली सी लागे CUCHELI म्युन्सिपाल्टी होते रिपोर्ट करा होते सद्दां मरे अननोन लोक येतात आनी रावतात कोण दवरतात पळोवपाक एवरी टायम आसता तो आतां बंद कोण दवरता आनी कोण दवरता क्लियर करा एवरी टायम ते आसता एवरी टायम एवरी सिंगल डे नवीन नवीन लोक आसतात बरं असलं बरं
कोण आम्ही स्वतः हाँ मरवाड़ ना अरे ये फॉरेस्ट याला मरती आहे गार्डन याला मेंटेन आहे का
अजून सकयल एक स्पॉट हा गणपती बुडयता तो एक दाखयता. हे बघ सॅम्पल आम्ही सेल करूया आता. सेल करपाक जाय. हे करूया सील पयलीं. करूया सील करूया. हय, जाम जालें. दोन मेडिकल फॉर्म आसा. ही म्युन्सिपाल्टीन तुमची हे येना स्प्रिंग ही राखपाची म्हणून वॉटर बॉडी कायद्यान ना म्युन्सिपाल्टी एक्टान वॉटर बॉडीज आमी ते हे पळयता न्ही दुसरे डिपार्टमेंट खंयचे एक्चुली ते WRD मागीर ते मग तांकां हेचो रिपोर्ट दिला तुम्ही येयले ते फाटी इन्स्पेक्शन मागीर फुडें कितें जालें इन्स्पेक्शन करून गेले ते फुडें कितें इन्स्पेक्शन जावन फुडें कितें एक्शन कितें घेतलें हेंच्यांनी आनी घेवंक ना तुमी तुमच्या कडल्यान कितें तांकां फुडें एक्शन हें जालें तुमच्या कडल्यान कितें एक्शन जालें हांव तुमकां इन्फॉर्म करता सगळी डिटेल घेतली आमी ऑफिसान येतले तुका मेळटले तुजो नंबर दी नंबर घे सो म्हाजो नंबर घ्या आनी सो कडेन कितें आसा ते मागीर आमकां सगळो रिपोर्ट A to Z तुवें जे पयला पळय ते सगळें आमकां ते रिपोर्टान म्हाजो रिपोर्ट हांव तुमकां दाखयता कितें हांवें केलो तो तुमी पळया तो कितें आसा टू सेपरेट सेपरेट जाय एकाच रिपोर्टान नाका आमकां ओके तो ना ते पळोवया आमी येता आमी करचो पडटलो आमी येता सांग नंबर सांग. सेपरेट करचो पडटलो करता 866 गार्डन पळय कोणाक केला ते हां ते गाडयांक दिल्या म्हाका गाडयांक ग्रीन एरिया सर वाव तो हेल्थाचो रिपोर्ट मेळ्ळो तुमकां न्हू हेल्थान धाडला तुमकां 20 तारीखान हेल्थान तुमकां ऑलरेडी धाडला तर तेजेर तुमकां सेपरेटली एक्ट करता सीओक धाडला 20 तारीख हां हे हेल्थाचे पळय सेपरेटली तुमकां दिला एक्ट करपाक ना ना आता मरे हॅन्स रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली लुक एट द मॅटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन ओके तेंच्यानी तुमकां बरं डायरेक्ट आमकां दिसना हे आतां हेल्थाच्या अंडर मग तुम्ही आता पळोवंक जाय ओके हां तो रिपोर्ट पळया रेफरन्स नंबर 829 कितें फोटो घेता फोटो सीओ का डायरेक्ट रावपाक उदक हें तें सगळें अच्छा
हॅलो पहिले उदक ते हांगा येताले आम्ही वयर व्हिडिओ काढलेला फाटले बॅग घेतले हे घे ना बॅग होटेल आता आम्ही वयल्यान इन्स्पेक्शन करून आता डाऊनस्ट्रीम येयल्ले आसा आमी हांगा हे स्पॉटार आहा कुचेले ज्या जाग्याचेर सगळे ऑलमोस्ट धुळेरातले कुचेलचे ऑलमोस्ट 2-3 हजार गणपती हांगा विसर्जन करता. आता हो गणपती विसर्जन करपाचो स्पॉट हांगा तुम्ही पळोवपाकूय शकता. भितर गणपती दिसताय बी. हांगा एक तुम्ही पळयता हो बॅनर हांगा होर्डिंग मारला बॅनर मारला जोशुआ आसा आनी कोणतरी चेअरपर्सन चंद्रशेखर बेनकार हे दोगांनी लोकांक थंय चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हणून मारला. हेच्या पयलीं चवथी पयलीं कंप्लेंट केल्ली की हांगा गणपती आमकां घाण उदकान बुडोवचे पडटले लोकांक तेजेर तेंच्यांनी एक्शन घेवची म्हणून. MLAनूय एक्शन घेवंक ना म्युन्सिपाल्टीनूय एक्शन घेवंक ना पूण लोकांक हांगा बॅनराचेर विश करपाक तेंच्या कडेन जाता. आनी हांव सगळे हांगा लोक जे गणपती बुडयता 2-3 हजारचे लोक आहा पळय तेंच्याय कडेन मागता की हांगा जेन्ना तुमी गणपती बुडयता तेन्ना तुमच्याय खंय तरी मनाक दिसपाक जाय की आमी गणपती खंय बुडयता खंयच्या घाणीन खंयच्या चिखलान कसल्या उदकान आमी गणपती बुडयता. तसो तुमच्याय कडल्यान प्रोएक्टिवनेस येवपाक जाय. तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. तुमच्या आमदाराक तुमच्या कॉर्पोरेटराक तुमच्या चेअरपर्सनाक तुमी विचारपाक जाय की हे आमकां गणपती हांगा असो हेतून कित्याक बुडोवचो पडटा. वयल्यान सगळे स्क्रॅप यार्डाचे सगळ्यांची घाण सगळी कुचेली स्प्रिंगा वयल्यान सकयल्यान येवन हे थर्ड स्पॉटाचेर हांगा येता हांगांतल्यान फुडें वयता. सो फुडें शेतान वयतात सगळ्याक वयतात शेतां पाड जाल्ली आसा. गणपती विसर्जन आमचे सारकें जायना. सो हे खंय तरी जागे जावपाचे. आनी जी BJP आज हिंदुत्वाचे गजाली सांगता हिंदूंक राखपाचे गजाली सांगता हिंदूंक वाचोवपाचे गजाली करता. CM सांगता पयलींची देवळां आहा ती पोर्तुगीज टायमा वयली मोडलेली ती परती बांदपाक जाय म्हणून CMाक सांगपाक सोदता तुज्या MLAक पयलीं डायरेक्शन दी तुज्या डिपार्टमेंटाक पयलीं डायरेक्शन दी. हांगा जे हिंदू लोक हांगा गणपती बुडयता तांकां गणपती विसर्जन करपाक पासून जागो सारको ना. आनी आसलो इतली वर्सां बुडयतालो तो सुद्दां तुमी पोसलेले थंयसर जे स्क्रॅप यार्ड ओनर ते सगळे घाण करतात आनी हांगा लोकांक हितून घाण उदकान गणपती बुडोवचो पडटा. हे लोकांनी चिंतपाची गरज आसा. हे BJPचे जे फेक हिंदुत्व आसा ते कितले डेंजरस आसा. तुमकां नांवांक हिंदुत्व तेंचे पूण स्क्रॅप यार्डां कोणाक दिल्या ती तुमी पळया नांवां तुमी पळया तेंचे एड्रेस तुमी पळया आनी कोण हांगा घाण करता आनी गणपती घाण उदकान कित्याक लागून बुडोवचे पडटा हे लोकांनी विचार करपाक जाय. हांगालो जो MLA आसा तो सदांच मिसींग. पयलींचो MLA तेचो आसलो तो बापूय आसलो तोय मिसींग होय मिसींग. फक्त बॅनराचेर हे दिसतात वर्ल्ड टूर फक्त करीत आसता आनी लोकांक हांगा अक्षरशः फोंडान घालून म्हापसा सगळे भायल्या लोकांक विकोन गांठयांक विकोन हांगा ते आपली वोट बँक करून हांगा ते सत्तेर येवपाचें फक्त काम चलता. आतां हें इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत आतां आमचे तुमकां ब्रीफ जर करपाक गेले जाल्यार रिपोर्ट आमचे सॅम्पल कलेक्ट केला. आमी 3 जाग्यांचेर सॅम्पल कलेक्ट केला. एक स्क्रॅप यार्डाच्या भितर आमी जे तेंचे लिचींग जाल्ले थंयसर आमी सॅम्पल कलेक्ट केला. मागीर अपस्ट्रीम ते स्क्रॅप यार्ड स्टार्ट जाता थंयसर आनी वयर कुचेली स्प्रिंगाचेर केला. आनी आतां आमी हांगा फक्त ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तांकां दाखोवपाक येयल्ले की हांगा कितें परिस्थिती जाल्या ती. सो हे तिनूय सॅम्पलांचो रिपोर्ट येतलो. इंजिनियर जो हेचो म्युन्सिपाल्टीचो JE आसा तेकाय आमी वचोन मेळटले. ते आयज येयलो तेचो रिपोर्ट घेतले परत आनी कितें रिपोर्ट केला तोय पळयतले. COकूय मेळटले WRDकूय मेळटले जेंकां हे उदक लागता हे उदक आमचे राखपाक लागून WRD डिपार्टमेंट केल्ल्या पगार खावपाक न्हू ते व्हडले तुमी ऑफिस बांदून दवरल्या थंय येदे व्हडले तुमकां स्पेस दिला येदे व्हडले ऑफिस दिला AC कॅबिनां दिला जाल्यार त्या कॅबिनान बसून फक्त पगार खावन सुशेगाद बसपाक तुमकां ती कॅबिनां दिवना. तुमकां दिला गोंयचे आमचे जे नॅचरल रिसोर्सीस आसा जे उदक आसा ते राखपाक जाय ते सांठोवपाक जाय आनी बरे रितीन ते युटिलायज जावपाक जाय. पूण हेतूंतले ते कांयच करिना.
कसलेच काम करिना. सो ह्या डिपार्टमेंट तेजो मिनिस्टर कोण आसतलो तेकाय आमी बरयतले, डिपार्टमेंटांक बरयलात आनी हे सगळ्यांक जो मेरेन ते काम करिना तो मेरेन आमी तांकां बरयत रावतले, तांकां एक्सपोज करीत रावतले. सो लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आनी हे जे आयज दादागिरी करता, मायग्रंट तुमी पयला आसतले व्हिडिओचेर कशे दादागिरी करता, हांकां दिसता की हे दादागिरी करतले, आवाज उठयतले आनी आवाज व्हडलो करतले आनी आमी भियातले म्हणून. हेंच्या बापायचें गोंय न्हू, आमच्या बापायचें गोंय. लोकांक सांगपाक सोदता की तुमी आयज हे घाटी जेन्ना येतात आमच्या चेडवांचेर बायलांचेर रेप करतात आनी तुमी हेच आमदारांक तांकां मतां मारीत रावता. फाल्यां तुमच्या चेडवाचेर तुमच्या बायलेचेर जेन्ना रेप जातलो तेन्ना बोबो मारीत उरतले, तेन्ना आमदारूय येवचो ना, आमदाराचे तुमकां जे गोंयांत पट्टे घालून येता ते तुमकां पावचे ना. सो खंय तरी विचार करा, तुमचो गणपती खंय विसर्जन करता तो गणपती तुमकां माफ करतलो, तुमी विचार करा. आनी हे जे बीजेपीचे फेक हिंदुत्व आसा तेच्या फाटल्यान पिशे जावं नाका. देव बरें करूं.